लुका प्रमाणे स्वार्थ अध्याय 12 कपटीपणा विषांत 17 लोक हसाराने एकठांय जावन एकामेका मस्तेताना जेजू पहिले आपल्या शिसालागी उलवून म्हणालो, फारिसेवांच्या खमीराची म्हणजे तांच्या कपटीपणाची सत्राई घेया. जे कितें दांपोन आसा तें सक्कड उक्तें जातालें आनी गुपीत आसा तें सगळें परगट जातालें. तुमी काळोखांत सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकताले आनी भितरल्या कुडांनी पुसपुसोन उलयल्यात ते घराच्या पाक्यार थावन घासतले. कोणाक भियेसय. मुच्या इश्टानो, हांव तुमकां सांगतां, कुडीचो जीव काडटल्यांक तुमी भियेनाकात. ताचे प्रास सडेत तांणी करयेत तें कांयच ना. पूण कोणाक तुमी भियेसय तें हांव तुमकां सांगतां, जे विशीं मारल्या उपरांत यमकोडांत उडोवची पदवी आसा ताका तुमी भियेया. वय, हांव तुमकां सांगतां, ताका मात्र तुमी भियेसय. 5 गिरबोच्यो 2 पयशांक विकतात न्हय, तरी पूण तांचे मदल्या एकाची सैत देवाक विसर पडना. वय, तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात देखून भियेनाकात. जायत्या गिरबुजां प्रास चड मोलादीक तुमी. क्रिस्ताक उक्त्यान मानून घेवचें. हांव तुमकां सांगतां, जो कोण मनशा मुखार आपूण मुसो पाटलावदार म्हणून पासारता, ताका मनशापुती देवाच्या दुतांचेर आपणाचो म्हणून पासारतलो. पूण जो कोण मनशा मुखार म्हाका नाकारता, ताका देवाच्या दुतांचेर नाकारतले. मनशा पुताचेर आड उलयतल्या हर एकल्याक बोगसाणे मेळात, पूण पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उलयतल्याक बोगसाणे मेळचे ना. तुमकां व्हरून सिनागोगाच्या नितीकर्ता आनी अधिकाऱ्यांचेर उबे केल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें त्या विशयांत तुमी चिंता करिनाकात. तुमी कितें म्हणाजय तें ते घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. एक ग्रेस्त पिशाचे वपार. तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकरण दिवंक मुच्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा, तुमचे मदें न्याय नीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला? उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया, सर्व तरांच्या आबस्वार्थांतावन अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत, पूण ताचे आस्त बदीक ताचे जीवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही वपार सांगले. एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक फावटी उदंड पीक जालें. तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं? मुचे पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शेकी तो म्हणालो, हांव एक करतां, मुची कोठारां मोडून घालतां आनी व्हड कर्ण बांदतां. सगळें मुचे पीक आनी म्हजो माल थांतो भरतां. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटां,
अदृष्टवंत मनशा साबार वर्सांक पावाशे दास्तान केल्लें जायते तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो फाटी विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगलो माल कोणाचो जातालो? असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्याची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलल्याची. लेखा वर्त हुस्को. उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हणलें, देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें हाचो लेखा वर्त हुस्को तुमकां नाका. खाना प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया, ते कावळे, ते वंपिनात, ते लुविनात, तांकां तुपी वा कोठारां नात, तरी पूण देव तांकां पोसता. तुमी सुकण्या प्रास कितल्याखी उत्तीम न्हय. तुमचे मोदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सडोवंक सकत, तर इतली चिल्लर संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार हेर संगती विशांत तुमी कित्याक खंत करची? ती काट फुलां कशी वाडटात पळया. ती घोळानात वा सूत वळिनात, तरी पूण साल्माव राय पर्यान सगल्या आपल्या वैभवांत तांतल्या एक फुला बरी न्हेसलो ना. आज आसा फाल्यां रान्नींत लासतात ते शेतांतले तण सयत देव हे परी न्हेसयता जाल्यार आनीकी कितल्या वर्त्या थरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. ये उण्या भावार्थ्याच्यानो. देखून कितें खावचें कितें पियोवचें म्हणून लेखा वर्ती सोदना आनी हुस्को तुमकां नाका. आन भावार्थी ह्यो सर्व वस्तू सोदतात, पूण ह्या सर्व वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हूण तुमचो बाप जाणा. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज्य हाचे सवें हेर वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. सर्गार पुंजायिल्लें दिरवें. ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका. तुमकां आपणाचें राज्य दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमचे आस्त बदेक विकन मेळ्ळलो धुडो दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजानांत तसल्यो चिरयो करा. सर्गी सराना तसले दिरवे पुंजाया. थंयसोर सरशी येना, सानास कांथोवन विबाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें. जागृत साकर. तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी फाटी घरा येवन दारार बोडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा फाटी येता गाय म्हूण ताची ते वाट पळोवनच रावतात. आपलो धनी फाटी येताना जागे रावून तयार आसात ते साकर बागीस सय. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, धनीस आपले कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर बागीस सय. उगडास दवरा. सोर
अमक्याच वेळार येता म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पूत येतलो. विश्वासी आनी अविश्वासी साकर. तवळ पेद्रो जेजू लागीं म्हणालो, सोमिया, ही वोपार तूं आमकांच की हेरा सोमेस्तांकी म्हूण सांगताय? सोमियान जाप दिली. तर धनियान आपल्या घरदाराची खबरदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार फोड मेजून दिवंक नमियारलेलो पाथयेनेसो आनी बुदवंत कारभारी म्हळ्यार कोण तो? आपलो धनी घरा फाटी येताना आपले काम करन आसलोलो साकर बागीस सय. सतस हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपले सगळे आस्तीचो कारभारी करतलो. पूण तो नौकर म्हजो धनी फाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरा साकरणींक कश्टीत जाल्यार आनी आमाल सडटा पर्यान पियेवन पडात जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातले घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो. आनी अविश्वास्यांची गत ताका ठरायतलो. आपल्या धन्याची कुशी जाणा आसोनी ती पाळूंक तयाराय करिना तसल्या नौकाराक मारन बडयतले. पूण आपल्या धन्याची कुशी नेना आसोनी जर कोण शिक्षा फावो जावची तसले करणे करीत तरी ताका थोडेच मार पडतले. कित्याक जाका सड दिला ताचे लागचे सड घेतले आनी जाका अदीक सड दिला ताचे लागचे अदीक सड फाटी विसारतले. जेजू वेगळा साराचे कारण. हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत? एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यान म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे? समाधान न्हय. हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मोदें वेगळा सार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडां एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मोदें अशे वांटे जाताले. तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धुव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. काळ पारकूंचे विशांत. लोकाच्या जम्या लागीं तो सांगी लागलो, अस्तमतेच्यान मोड उठलेलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात आनी तशेंच जाता. दक्षिणेचे वारें वळोंक लागलें म्हणटना आज कठीण दग आसतली म्हूण तुमी म्हणटात आनी तशेंच जाता. कपट्यानो, मळबाचे आनी धरणीचे लक्षण पारखूंक तुमी जाणात जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना. कित्याक कक्षेगारा लागीं पयलेंच न्याय तिरसी. न्याय नितीचें कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात? तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचोंक कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. नांतर
वादी तुका निधी करता अधीन करीत आणि निधी करत तुका आमीन अधीन करीत आणि आमीन तुका बंदेंत घालीत. हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करेसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. आमेन.